बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जावन आसा 10 तारीख ऑक्टोबराची 2020 आणि आमी हे रोजार कितको करपा जाय ती आनी फळ कितें आहा तो आमी ह्या मुगे व्हिडिओ मुगे चॅनला वरवीं आमी शिकताय. पवित्र आत्म्या, तूं म्हाका कृपा दी, बळ दी, आदार दी, लोकांक दाखोवन दिवपाक कितकोन हें जिवीत जियेवपाचें तें आनीक कितकोन जिवीत आनंदभरीत जियोवपाचें तें आनीक मेल्या उपरांत रूप तुका देवाक बगूंक सासणाच्या सासना ही सगळीं उतरां तुजीं जावं आनीक सगल्यांक ती तांचें वायट आहा तें तांकां दाखोवन दिवं आनीक तांणी जिवीत बदलूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक व्हिडिओ दुसऱ्यांक धाडटा ताकाय कृपा दी, तूं तांकां आदार कर, ती तुजेशी येवपाक आनीक तुजी खबर परगडपाक आनी तांणी फुडें वचोन तांची तूं कामां करून दी. सगलीं कामां तांची शांती पावय. कितलीं प्रॉब्लेमाचीं कामां आसूं तूं तांकां करून दी. देवाची पदवी तांकां दाखोवन दी. आमेन. पवित्र आत्म्या, तशेंच कोण पयले पावटी व्हिडिओ चोयता ताकाय हो व्हिडिओ व्हायरल करपाक सगल्यांक धाडपाक ताकाय तूं तांच्या हातीक मनाक काळजाक कृपा आदार दी आनीक ताकाय तूं तांच्या सांगाताक रावन तांची कामां ताका करून दी. आमेन. म्हणटोच आमी ह्या दिसांनी चोयतालीं एक मोठें प्रॉब्लेम आहा म्हणटा तें जाणट्या लोकां गेलें, आमगेले माय पाय गेले, शापाय शामाय गेले, तीं आजिलां कित्या लागोन पावताय तीं आनी आजिलां पावल म्हणटून बरें आहा, मागीर थिंग पावतरी दुस्मान काय मागीर राग मागीर आनी वाडोता. हेंगेलो आमगेलो शापाय शामाय गेलो, माय पाय गेलो, आनी मागीर राग वाडोता. तेंगे काळजां मागीर आख्खें उरलो जिवीत मागीर तीं चडशीं रागान जियेताय आनीक कोण मेळपा वयताय ती खबर सांगलेली तुमकां ते मागीर तेंगेलो राग आनी वाडयताय. ओय चेडवान चेड्यान तेश करपा न्ही, सुनेन तेश करपा न्ही, ओय सून बरी न्ही तुगेली, तुवें चेड्या एश कोन्न आडयलो तेश कोन्न आडयलो हेण तुका तेश केलें, ही तेंगेलो राग उज्याचें पेत्रोल घाताय हो लोक वयता तो आनी तेंकां तेंगे काळजां आनी आताक दिताय हो लोक वयता तो, खोबरी वयता म्हणटाय तो. आनी मागीर व्हडले व्हडले व्हिडिओ मागीर येताय हेजे युट्यूबाचेर येताय. हें तें बरें कोण वचना थिंगा. गोंयकार कोण कॅथलीक कोण आजून कोणा बरें केलां केन्ना आयकलां तुमी? सगलो दुसरे लोकांक होंडा उडोवपा पाड करपा भोंवताय लोक. एसो ह्यो खबरो आमगेल्यो कॅथलिकांक पळय खबर जाताय त्यो, एसो ह्यो. आनी आमी कितें म्हणटाय, आमी सुनये बोट दाखयताय म्हाजी. चोय चेडो काजो जालो, पयलीं बरो आहलो, आतां काजो जालो, चेड्यान चोय फ्लॅट घेयलें आनी आमी घरा आहा कोण चोवपा ना म्हाका आजिलां आयलीं. सुनेन चेड्या फ्लॅट घेवपा लायलें आनी तीं आतां मडगांवां, पणजे हिंगा थिंगा फ्लॅटां रावताय आतां वचोन. मागीर गांवचो लोक खबर करता चोय माय पायक तेणें आजिलां उडयलीं, आतां फ्लॅटां गेल्याय, माय पाय मोत्री मागीर भाटां खावपा येतलीं, गोर खावपा येतलीं. ह्यो मागीर खबर चलताय गांवां. पूण कोणें हे कितको हे सुनयेक माय पायक आपल्यागे घोवागे माय पायक आजिलां घालपाक कितको तेक फुटवलें आनीक हितू दारूण काळजां ती कितको जालें ती कोणें चोयलां, आमी केन्ना चिंतिलां? हें एक चोडूं आतां हे काजार जावन येता हितू दारून कितको जाता तें चोडूं? हितू ल्हान चेड तें 20-25 वर्सां चेडूं. काजार जावन येता हितू दारून जाता हें घराचो सत्यानाश कोन्न उडयता म्हणटाय आमी. कित्या लागून सत्यानाश जाता तो? चेड्यागे फुडार करूं मुगो माय पायन चेड्या काजार केल्लो, हो काजार जावपाकूच हांवूय तुमकां सांगोता बेगीन 21 वर्स चेड्या जालीं काजार करया, वोटर जालीं काजार करया चेडवाक आनी दोव नाकाय. जितलीं तीं उत्ताय, जितलीं तीं रावताय तितलीं पातक वाडटाय तेंगे जिवीत वायट वाडत वयता, फ्रेंड वाडत वयताय आनी जितलें जिवीत फ्रेंड वाडटाय तितलें जिवीत आनी सारकें वायट जाता, वायटान वाडोता. एक फ्रेंड इमोत दिता आनी कितू आजरांनी काल सांगलें तुमकां आजरांच्या आजरां तेंगे फ्रेंड आसताय.
एक फ्रेंडागे मोत म्हळ्यार तो एक मनशागे मोत किती किती चिंतोली म्हाजी सांगाई. हें चोयाचें जात तें. आनीक हें चोडूं न्यायालय काजार जायन येता, तें हितू वायट कितको करूं शकता? तें कोण व्हडलो सुपारी किलर, व्हडलो कॉन्ट्रॅक्ट किलर, केसो किलर आसलो तें चेडूं? ना, सादें घोऱ्या बांदलें येयलें न्ही तें. मोगान फोंड देखून काजार जालें. तीं तशीं कोताय म्हाजेर. पयलीं बोर येताय हूंय, जेयताय, खाताय, रावताय, वयताय पयलीं आंकवार आसतना. मागीर काजार जालो म्हणटा मागीर आपल्यागे रोंग दाखयता म्हणटाय आमी. हें कितको न्हू पयलीं माय पायक लेवताय आंकवार आसतना ही न्हू चेड्यागेली माय पायक लेवताय सारकीं. जीव घाताय हूंय. आनी मागीर काळ जातरी तेंगेलें म्हाजें पोत्तोता जिवीत सारकें. देवागे रूप आसलो तें देंवसरागे रूप दिश्टी पडटा काजार जायन भितर. कितकोन चेंज जालें हें चेडूं सडनली. माय पायक चेडागे माय पायगे गुन्यांव न्ही. घोवागे माय पायगे गुन्यांव आहा? ना, घोवा माय पायगे गुन्यांव ना. कित्याक आमी म्हणटाय सुनेत्री अशें जाली मो. सुनेत्री जाली न्ही तें पयलीं चेडो तेशें कोन्न आसलो. चेडागलो गुन्यांव आहा न्ही हितून. सारकें क्लियर कोट्टा. चेडो घर कित्याक सोडून वयता? फ्लॅट कित्याक घेताय? चेडागे गुन्यांव न्ही. चेडो आतां 25 वर्स देखून माय पायगे घरा रावलो ना. काजार जायन बायल हाडटरी घर सोडून वचपा जायें? हो सगलो चेडागेले माय पायगेलो गुन्यांव आयकाय कान उगोत कोन्न. जे लोकांगे चेडूं आहाय आयकाय पयलीं कान उगोत कोन्न आयकाय. जे घरान चेडूं आहाय तीं पयलीं आयकाय. कित्याक हें प्रॉब्लेम चड सून घरा येयली म्हणटच प्रॉब्लेम जाता हें चड. 99% प्रॉब्लेम हें जाता हिंगा आजकाल. आमगे गोंयकार कातोलिकांक सून घरा येयली म्हणटच हें प्रॉब्लेम जाता आजकाल. तुमी चोयलां शेजरा चोयलां तुमी नोदोरमान कितें जाता तें. घरान घुसपट सुनेल म्हणटच कोमेस जाता मेन. आनी मागीर ती फ्लॅटां रावताय. मेन म्हणटा तें हें तुमगे घरान चेडूं आहलें तेका तुमी शिकोयाय सारकें. ल्हान जातूंक सांगिलां जाची न्ही पयले दिसा पोटां आसतना भुरग्याक शिकोवपा लागपा जायें. तेका जिजस इज योर फादर, जिजस नांव हें पोटां देखून आसतना तुमी उचारपा जायें. यू आर ए चायल्ड ऑफ गॉड, यू आर ए गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी. अशें कोन्न आमी त्या भुरग्यांक सगळें सांगिल्लें. पोटां आसो ते 9 म्हयने देखून भुरग्यागे रिकॉर्डिंग चालू आसोता. वोत मो एक पाट संवसारा येयलो तो चालू रिकॉर्डिंग मोर पुर्यान. निमाणे हांतुनाचें देखून तूं मोत्ता, पातकां मोज्जा तूं इफेर्ना गेलें. सो हिंग देखून तुगेलें सगलें कंटिन्यू आहा निमाण उस्कार येवं पर्यंत. तेका लागोन आमी हे चेडवाक पयलें शिकोवपा जाय मेन म्हणटा तेंचो हिंगा. हें चेडूं हालें काजार जायन दुसऱ्या घरा वयतलें. म्हणटोच हे चेडूं तर देवागे मोगान वाडना. दुसऱ्या आदार कोन्ना, दुसऱ्या हिलींग कोन्ना, दुसऱ्या बोऱ्या पावना. जाल्यार होच रिजल्ट लास्टाक येशें तें मागीर सासमायक हाजिरां घालपाचें मागीर तें रिजल्ट थिंग तो मागीर लास्टाक. सासमायक सांसपायक फ्लॅटां वचपाचें. ना जाल्यार दुसरी गांवां घर काडपाचें. बोगले रावप ना. माय पायगे एकलो देखून चेडो आहलोलो. लोक फ्लॅटान गेला जायतो चोयला तुमी. सांगपाची गरजू ना म्हाका. हें घोडटा सगलें आख्खे गोंयान घोडटा कित्याक लागोन घोडटा तें? आमी देवाच्या मोगान कॅथलिकां कोण नाय. आमकां पयशांची, भाटांची, घरांची, जाग्याची ह्यो सगळी आस जालो आहा आमकां. आनी आतां न्यू फॅशन म्हणटा तें कितें येयलो आहा संवसारांत. आदीं म्हण तूं मुणकारा जायन मुणकारांतल्या भाटां रावन बारकेल्या घरां रावन मातयेच्या घरां रावन लोक मेलो आदीं आमगे शेपाय शेमाय. वय ग्रेट ग्रँड फादर उलय आमी चल. तीं तीं मुणकारां जायन थिंगा मेली बाडी. ती कोण मुंबय वचो नाय आनी हुंय वचो नाय. थिंगा जेयलीं हायलीं रावलीं. थिंगा मेलीं चल अशें कोन्न जालें. आनी आतां लोकांक केसो मोद मातो आयकाय बरो कोण आयकाय आं. कान सारको उगोत दवरून आयकाय. आतां लोकांक बरो मोद मारता. लोकां आतां देवा कृपेन ही पुर्तुगेज पासपोर्ट म्हणटा ती करपा मेळ्ळ्या. जाणाय तुमी. पयलीं म्हणटा खबर नाहली. ओद्दां लिपोन लिपोन केली जायत लोकांन. कोणा सांगोना.
म्हणटोच आतां एक 10 वर्स जालीं, सगल्यांक कळ्ळां कितको करपा जाय ती. म्हणटोच सगलो लोक आतां मुखार कोताय बरी खबर. कित्याक जिविता मनशान वयर सरपाकूच जाय आनीक काली सांगिल्लें तुमकां हें, देवान आमकां राजा भाशेन जेजू आमगेलो किंग ऑफ किंग्स म्हणटाय, राजांचो राजा म्हणटाय आमी. आनी आमी भिकाऱ्यांची भिकारी कशी जाताय? तें आमी केन्ना चिंतिलां? तूं कोणें तुका विचारलें म्हण तूं, केशे आहा गे? ना गो बाये, आमगे आनी कितें? आज हिंग दुखोता, हाल थिंग दुखोता आनी वयताय ते दीस आमगेले. वच कोणा कडेन कोणाची तो खबर घेयली. आगे माय केशे आहा? आगे आंटी केशे आहा? वच हो आमगेलो जाणटेल्यांगेलो आन्सर हेच आसता तो. एक बोरें उतर आमी केन्ना उलोयनाय. जेजू म्हळ्यार कितें? आमगेलो देव. आनी आमी देवा भाशेन, जेजू भाशेन आमी केन्ना बरीं उतर उलयल्याय? वय गो बाये, जेजूचे कृपेन हांव बरें आहा. सारकें जेजूगेली भलायकी मुगे भलायकी. एश कोन्न आमी उलोवपा जाय. आनी आमी पड उलोयता. द डेथ एंड पावर इज इन माय टांग म्हूण बरयलो आहा बायबलाचेर. तो बायबल मिठा मारलो तो मातशें काड्याय. धूल बलयलो तो हापोड्या आनी आचाय. Power and death is the life and death is in the power of my tongue म्हणून आहा. हांव पण कितें उलयता तें म्हाका मेट्टा. हांवें म्हणलें ना गो हिंग दुखोता, थिंग दुखोता. तें दुखोता आनी पाड जाता म्हाजी. म्हाजें म्हणटा रेमातीज पडलें मो. पयलीं बरें आहलो गो बाय, मातशें दुखतालें. आतां दोतोर सांगता रेमातीज पडलां. हेंच तें दुयेंस आनी मागीर तें बरें जायना. कित्याक तूं पड उलयता तें घडटा. आतां आनी आमगे कितें दीस आतां वयताय ते दीस. म्हणटोच ते दीस कितको वयतले हेंचो तूं पड दुयेंस पळय सांगलें तुवें आनी तेज्या पाड जायना आनी वयताय ते दीस मागीर पाड दीस, पाडांचे पाड दीस जाताय ते म्हाजी. हेंचो एश कोन्न. तेका लागोन तुमकां सदां कितें म्हणटा, मोतीचें, मनाचें आनीक तोंडाचें कंट्रोल, उतरांचें कंट्रोल हाडय म्हूण. जुपको कोणें तुका विचारलें आगे केशें आहा? तोंडां येता तें ना न्ही येता. पयलीं संवय जालो आहा येता. ना गो बाय कितें आमगेलें ताक्को येता तोंडां. तें तुमी कंट्रोल दवरया म्हूण सांगलां मनाचें. उतर भायर काडनाकाय. पयलें चिंतयाय कोणें जाप केली केशें आहा गे म्हण तूं. जावं कोरया कितें कोरया घाल्या एक गियरां रावाय. गाडी सोडनाकाय आतांय वायट उतरांची. को पयलीं रेस जाल्यार रेस कोरयाय. आनी म्हाजें सांगाय, आहा गो बाय देवाचे कृपेन आहा बरें. भलायकी आहा बरी. बरें चलता जिवीत. आहाय सगलीं बरीं. एश कोन्न उलोवपा जाय आमी. एक म्हणटाय जेजू भाशेन आमी वावरूंक जाय, मुखार वचपा जाय, बऱ्या उतरांनी आमी उलोवपा जाय. आमगेल्या जिविताचें आमी धांकणी धांपताय. देवान कितें म्हळ्यार आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड. पूण आमी कितें आमगे लायट खंय पेटोवता? आमगे जिवीत म्हळ्यार एक वाती भाशेन आमी ते वातीचे दाखणे घालून दवरताय वयल्या. आनी ती लायट आमगे दुसऱ्यांकूय पडना आनी आमकांय फायदो ना तेजो. तूं एक रुमा आहा ती धांपून दवरली म्हणटूच ते घराच्या मनशाक फायदो ना आनीक शेजराकूय कोणाकूय फायदो ना म्हाजी तितून. आनी तुकाय फायदो ते हातीकूय फायदो ना. आत हाडलोली बेश्टी उमथी कोळशा उदक म्हणटा तेसो जायना. हाडून ती हाती कोणें फोडूंक मेळो ना त्या हातीचो जळोन बेश्टी गेली. हेसोलें आमगे कॅथलिकांगे जिवीत जालां. बेश्टें जळोन वयता आनी लास्टाक मोत्ताय मागीर. वायटांतूय मोत्ताय. संवसारांतूय बरें केलें ना मागीर मोतरी ओतम्याकूय मागीर सुसेग ना. ओतमो मागीर थिंग उज्याल आसोता बाडो. ओतमो देवान रचिलोलो तेका लागून जेजू धाडलोलो सगळे ओतमे साल्वार कोरून स्वर्गार व्हरपाक. पूण आतां जेजू येवन 2020 वर्सां जालीं. 1 आनी 2 आनी 20 वर्सां न्ही, 2020 वर्सां जालीं. सगले आमी कॅथलीक स्वर्गार वचपाक हेजी आहाय लायनीची आहाय. सगलीं कॅथलीक आहाय लायनीची स्वर्गार वचपाचे. 2020 वर्सां जालीं जेजू येयल्या. तुमच्यान म्हणूंक जायना आमकां खबरूं ना. न्यू रूल येयला. आज काल संवसारांत उठोत म्हळ्यार दुसरो रूल येता. कोरोना देखून आनी चाक्को लॉकडावन केलें म्हण तिसरो रूल येता. एश कोन्न आज काल येयला जेजू. कोरोना बारबरी येयला, पयलीं येयला 6 म्हयने जाल्याय. न्यूज सारको मेळ्ळो ना. हालीं कितें न्यूज जायत म्हूण खबर ना. 2020 वर्सां जालीं 2000 आनी आमी जेजू येयचे न्ही पयले ते संवसारांत जियेताय आजून. देंवसरां बीन, दुयेंसां बीन आमी कॅथलीक जियेताय सारके. हेसोलें आमगेलें जिवीत जालां. आनी हें जिवीत आनी बरेंपण येतो कितें? सगलो लोक सुपरमॅन जावपाक सोदिता. संवसारांतूय सुपरमॅन. एका माडवयलो आपोण वयतलो. हेसोले सुपरमॅन हेसोले.
शेजाऱ्याको बरे पयशे आहाय. माझे हिंग ती 40 वर्सां तांकां पावनाय. तांकां 40-40 40 वर्सां जायी सुमनाक. ती आपोण सुपरमॅन जावपाक कोताय म्हाजी. शेजाऱ्या परस वयर हे सोरोंक कोताय म्हाजी. आतां आमगे भुरग्यांचो हें शिकयता माय पाय. व्हडलें घर काड, व्हडली गाडी घे, जायत भाट घे. इतलो ही माय पाय गे भुरग्यांक देख आनी ती भुरग्यांकूय दिसोन येता सायडीन तेगे फ्रेंडागे माय पाय कितें कोताय, तेंको कितें आहा, हें कितें आहा, हें तेंचे मोतीं वयता. आम भुरग्यांक कोणा शिकयनाय की जेजू मुगेलो घुंवडी म्हणून. जेजून फळे आमकां शिकयलां ते प्रमाण आमी चलोंक जाय मो. ही कॉम्पिटिशन आनीक ह्यो त्यो वस्तू व्हड जावपा वस्तू आमगे घरा नाकाय मो. आमी जेजून सांगिल्लें तेजेर चोलया आनी जेजू आमकां सगल्यां परस आख्या वाड्यार आमकां वयर काडटो मो. हेंचो एशें जाता तें. फायनल रिजल्ट तूं जेजू बाराबर चलोलो, तुका गांवां हात दिवपाक कोण आसपाना. पवित्र फामील कोरया आमगेली. पवित्र तुमी भितर येयले म्हणटच पवित्र फामील जाता. चोय बारबो आहा ते आनी खूंय वचना उतर. होली स्पिरीट, होली फॅमिली. तुका पवित्र आत्मा ना, होली फॅमिली जावपा ना. आनी आतां सगळे चडशे हिंगा लंडना, ऑस्ट्रेलिया आनी पळय घर घेवन आहाय लोक. हिंगा लोकांनी ओन घर घेयल्याय लंडना, ऑस्ट्रेलिया हिंगा देखून आहाय. खूंय पुर्तुगाला देखून आहाय जायतीं लोक. आपल्यागेलीं ओन घर घेयल्याय. मॉडगेचे घेयल्याय कोंतान घेयल्याय. पूण जिवीतभर तांकां तें घर उरलें. तेंगे भुरग्यां उरलें. मागीर मुखार म्हणटू भुरगीं म्हाजी कामां लागोतरी म्हणटू रोखडी आनी घर घेताय. 20 वर्सांचे कामां लागोन म्हाजी भुरगीं आनी मॉडगेज मेळटा रोखडी एका 4-5 वर्सांनी म्हणटच ती म्हाजी आनी घर घेताय म्हणटू बरें जालें म्हणटू व्हेरी गूड. तेंगे मागीर काजार जावपा बी तांकां मागीर बऱ्या पडटा एशें कोन्न. आनीक मॉडगेजी रोखडी मेळटा यूकेक, ऑस्ट्रेलिया म्हणटच कामां लागोतरी चाक्क आनी घर घेताय म्हाजी. तें म्हणटू बरें जालें. आतां हिंगा चोय आतां माय पाय गे चोय कितें जाता तें चोय. माय पाय म्हणटू येयलीं न्ही भुरग्यांक घेवन कोण येयलीं न्ही पयलीं. तेंगे गोंयान घर-बाट आहा. आनी हिंगे तरी हिंगा आनी 40सांची वयस वर कोन्न आनी घर काटाय, खूंय काटाय, गोंय काडटाय. कोणाक दाखोवपाक? शेजऱ्यांक, सोयऱ्यांक, गांवच्या लोकांक दाखोवपाक की हो लंडनाक गेलो. माय पाय गे घरा आसा म्हणटू येयलो तूं. आतां रोखडें आनी घर काडलें, भाट घेवन घर काडलें. कोणा लागोन काडलें तें? तूं आहा लंडना काम कोता आनी तूं गोंय घर कित्या लागोन काडटा? देवागे पयशे तुवें देवा दिल्याय. 20 वरां कामाचे कितू पयशे जाले? 40 वरां कामाचेय 10% दिवं म्हणटा, दी म्हणटा 10%. मागीर 20 वरां तूं डबल केल्यार कितू जाले? तूं 1000 पावंड जोडटा थिंगा 2000 पावंड जोडटा आतां. 2000 10% म्हणल्यार हें जालें म्हयन्याक 200 पावंड जाले. म्हयन्याक 200 पावंड तूं देवाक दिवपाक सुवातेरी ते 200 पावंड घेता. तूं इंदे तुगे घोराक काम चलत मो तूं इंदे वयता घोरा चोवपाक काम केशें चलत तें, केसो वस्त गायल्याय, कॉन्ट्रॅक्टर सारके कोताय, इंजिनियरान प्लान सांगलो तेसो केला. हें चोवपाक तूं वर्सा 2-3 पाटी गोंय वयता तूं. घोरा काम केशें चलत तें. हे 10% हे 200 पावंड देवाक दिवपा सुवातेरी म्हयन्याक तुका वर्सा 2000 पावंड आनी दिसपेज लागोता गोंय घर वचोन चोवपाक घरा काम कितें कोन्न चलत तें. देवागे तुवें देवा कांय दिलो ना. ते पयशे तूं टिकेटी आनी एका तेका मोडटा आनीक देवा तूं केट कोता. देवान सांगिलां यू आर चिटींग मी म्हणून. देव सांगोत तें तुका आयकिना. तूं आपल्यागे शो मारूंक भोंवता, उडवीक दाखोवपाक भोंवता लोकांक. आनी आतां तूं लंडना काम कोत्ता म्हणटोरी तूं गोंयचें घर कित्या जायें? तूं कोण सुपरमॅन? आतां सद्या फ्लायट बंद जाले. सासणाक फ्लायट बंद जाल्या मागीर कोतले कितको वयतले गोंयाक कितको वयतले? ओके फ्लायट बंद जावपा खबर सोड म्हूण तूं. आतां तुम लंडना आहाय न्ही. तुमगे भुरगीं वाडटाय, बरीं कामां लागतलीं हाल्यां लागोलीं ओद्दीं. तेणी घर घेयलां मॉडगेजीन. मागीर ती तुका गोंय वचपाक हो देसपेज फालतू देवा दिवपा पयशां तूं फालतू देसपेज कित्याक कोता? गोंय वचोन रावतो कोण? तूं हिंग घर घेयलां. भुरग्यान घर घेयलां ना भुरगीं घेतलीं. आनी ते गोंयच्या घरांनी बाट कितें करूंक? तूं कितें सुपरमॅन वर्सां वच गोंय वचोन येवपा तूं सुपरमॅन मागीर तुका आनी देवागे कोन्न जावन तूं कितें मेट्टो कितें? तूं हिंगा रिटायर जायना म्हणटू आपूण गोंय वचोन रावतलो माजी.
हे भाट आहा ते म्हाजे इकून घोडीना जाल्यार भुरग्यां दितलो आनी कितें कोत्तलो. पूण तूं कितें म्हणटा आपण रिटायर जातकीर गोंय वचपाचो. तूं रिटायर जावपा पावता. तूं एश कोन्न तूं हितू तूं देवा तूं नाकारून तोरी भोंवता जाल्यार तूं आनी रिटायर जावपा पावपाचो ना. हिंग चान्स ना तूं रिटायर जावपा हिंगा. हिंग रिटायरमेंटा एज आहा 67 आहा आतां. करंट एज 67 चलोता. आनी ही 67चेर तुका रिटायर जावपा चान्सू ना हिंगा. यूके तूं रिटायर जायन गोंय वयतो म्हणटा तो. तूं थिंगसा रिटायर जायन खुंयचो. तूं हिंगा बेगीन मोडटलो. कित्याक तूं देवा गेलें कांय कोरिना. देवान 10% दिवपा आहाय म्हणटा ते तूं चोवन देवागे चोवन तूं आपल्यागे फॉल्ग मारूंक भोंवता. लोकांक नेट दाखोवपाक भोंवता. गांवांतू लोक आपल्या वार्रान आपण येयला लिव्हर वर्सां येता यूके येता 2 अर्दी वर्सां 2 फावटी वयताय हूंय. एश कोन्न घर चोवपाक, घरा भाडें घेवपाक, हिंगा थिंगा फ्लॅट बी घेवन भाड्या दवरूं आहाय तेंचे पयशे घेवपाक वयताय मद्दे. एश कोन्न तूं लोकांक नेट मान दाखयता आपण वर्सां 2 फावटी येता म्हूण यूके सान लिव्हेर. त्याची तो तूं हिंगा तोच तो टायम हितूलो तूं मोडटा वर्सा 1 म्हयनो तूं गोंय वयता जाल्यार त्या म्हयन्याक तुज्यान कितू देवागे काम करपा जातालें, कितू लोकांक तुवें आदार कोन्न, फोन घेवन, मॅसेज घाल, हें कोन्न, तें कोन्न, तुगे 10% देवा दिलो जाल्यार कितू लोक आख्ख्या संवसारा ह्यो संस्था पाद्री गेल्यो संस्था, कातोलीक संस्था पळय आहाय त्यो हांवें 2 नांवां दिल्लीं तुमकां ते दीस. तीं दोनी नांवां ते कितू संवसारान वावर कोताय कातोलिकांक गेलो हो तुगे पयस थिंग पावोन ही पड ते फालतू घर काडटा, भाट घेता, लिव्हेर वयता, हे पयशे हातूंत फालतू ते मोडटा. ते देवा तो 10% दिलो जाल्यार कितलो लोक आज जेजू भोगले येवपाचो. कितलो लोक जेजूगे काम करूं भोंवपाचो. कित्याक ह्या पाद्री आमकां हितू कोताय, हितू मोगाळ काळजाचे. हितू आमकां जेवण दिताय, उदो हाडून दिताय, उदो नाहा ते गांवांनी उदो बांय मारताय. आनी एश कोन्न तेंकां इस्कोला घाताय भुरग्यांक. हो लोक सारको मागीर देवागेले जेजूगे काम करपा लागवता. तेंकां कोट्टा जेजू म्हळ्यार कोण तो? हेचो एश कोन्न आमगेलें जिवीत जावपा जायें. पूण आमी हूंय आमी फॉल्गां आनीक नेटाळ भोंवले आमगेल्या. जेजू म्हणटा आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड. तुमी उजवाड जालें. तुम लोकां आनी पोंदा घालून भोंवताय कॉम्पिटिशन मान आपण लंडनाक गेला, ऑस्ट्रेलिया आहा बरें काम कोता म्हूण गोंय घर बांदताय तुमी. कितें करूं तें? तुमी हिंग काम कोताय मरे हिंगा हिंगा घर घे ते पयशे थिंग घाताय ते हिंगा आनी घर घे दुसरी घर घे हिंगा तुमको जात जाल्यार. गोंय तुमी कितें करूं हे आनी हे टिकेट काड हें काड वर्सा 1,000 टिकेट काडटाय तुमी. धर 600-700 टिकेटीची आनी मागीर देस्पेजाचे हें तें 1,000 पावंड. तोच तुगेलो 10% तुवें देवा दिलो जाल्यार 1,000 वर्साक 100-100 रुपया कोन्न 100-100 पावंड कोन्न तोच तुगे देवागे काम जाता मरे. तूं ती फॉल्गां मारूं हिंगा थिंगा कित्याक लागून वयता तूं? तूं कितें सुपरमॅन जाला? 2-2 कडे 2-2 कंट्रीनी तूं तुगेलें ठिकाण करून सोदिता ह्या संवसारांतुलें. तुका दिसोता तूं चिंतीत जातो म्हूण म्हाजेर? देंवसराक तुका केदों एटॅक येता, कितें येता, केंसो एटॅक येता, कितें कोन्न तूं सुण्या भाशेन मोडटो तें तुवें चिंतिलां? तुमकां सुण्यांगे मरोण हें पळय 2-2 कडेन पळय आपल्या घर सांबाळपा भोंवताय, गोंया घर सांबाळटाय, हिंगाय घर सांबाळटाय. तेंकां सुण्यांगे मरोण तें आनी सांगपा न्ही. तुमी हिंगा येयले मरे यूके येयले मरे गोंय जिंकून या सगलें. तुमकां कोण सांगता? ती कांतरां आनी हें तियात्र आनी हें तें सांगताय तुमकां गोंयचें घर सोडनाकाय, कोंकणी भास सोडनाकाय म्हणून. आनी कोण जेजू सोडयाय? तुमी 2-2 कडेन सांबाळपाक कोण तुमी हिटलर? तुमी सुपरमॅन हिंगा थिंगा 2-2 कडेन सांबाळपाक. तूं एक मनीस मरे आयज दिसोयता तो जेजून कितें सांगिलां दीस पडटो इगराज आज दी. आमगेलो हूंय आहा थिंगा बरे भाशेन कोन्न आमी सगळे लोकांक आदार कोन्न बरे भाशेन आमी जियेपा जाय आयच्या दिसाचें. थिंगा येत्या वर्सा लिव्हेर थिंगा धांवतले, थिंगा घर बांदतले हें तें वाऱ्या वयल्यो सगल्यो खबरो ह्यो देंवसरागेल्यो खबरो सगल्यो सोड्याय. तुमी यूके आहाय गोंय कितें आहा तितलें इकून येयाय यूके येताय जाल्यार. कित्याक यूके हिंगा रेजिडन्स विजा मेळटा. तुज्यान 5 वर्सान पासपोर्ट चेंज करून ब्रिटीश पासपोर्ट घेवपा जाता. दुबायचे आनी गल्फा भाशेन न्ही तें. दुबय आनी गल्फा गोंयचें घर कित्याक सांबाळूं पडटा? कित्याक थिंगा आमकां पासपोर्ट मेळना. तूं 5 वर्स राव, 15 वर्स राव, 25 वर्स राव. आजून लोक 30 वर्स देखून आहा यूके हिंगा गल्फा आहा 30-30 वर्सां काम कोत्तो. पूण तेंका बाळ्या सोडणेच्या पडटा कित्याक थिंगा सिटीजनशीप दिनाय. तांचो एश कोन्न ते बाळ्या लोकांनी उपावना तेंका सोडणेचें पडटा. पूण हिंग यूके येता सावन कितें तूं गोंयचें आनी ठिकाण कित्याक सांबाळटा ते थिंगा?
सुपरमॅन जावपाक चिंत नाका, जेजू भाशेन जावपाक चिंत. खूंय वयता, तूं आपल्यागेलो गांव, आपल्यागे संवसार म्हणू, थिंगा तूं आपल्यागेले मनशे हेल्प करपाक थिंगा वाडय. तूं हिंगा धांवता, थिंगा धांवता, लिवेर धांवता, तुका टायम मेळना, कामां वचता, न्हिदोता, उठोता. तूं म्हणटा आपल्या जिवितांत टायम मेळना. जेजू आनी टायम आहा हुंच थिंगा देवा टायम आहा हुंचो. वर्सा तुगे हॉलिडे तेंको कोता, टिकेट काडूं जाय, आनी कितें काडूं जाय, धांवता, हें कोता, पॅकिंग कोता, रेडी जाता, येता सो आनी केसो ताकेत सगली. तूं आनी हिता न्ही दुसरी आनी कितें करूं पावता? तूं हितू मरपाचो हेचे चिकलांत, हेचे रेब्यां तूं मोन, सुण्या भाशेन तूं मरपाचो ना चोय लोकांचे एशे कोन्न कोत्ता तेंचे केसो मोन नेयले ती चोयाय तुमी बेश्टी. हांवें सांगपाक गरज ना. पूण म्हाका हें सगल्या लोकांचे दोळे उगते करूंक पडटा आनी आज काल भोव कोन्न हे भुरगे पळय येताय 20 वर्सांचे काजार जायना आसतना पळय भुरगे येताय, ते आनी तुमगे गोंय कितें आहा तें आनी थिंगा आनी तुमी गोंय घर काडपाक चिंत नाकाय वचोन भाट घेवन. हे नेट आनी हे शो लोकांक दाखोवपाक शो मारपाक चिंत नाकाय. जेजू लागून कितें करया तुमगे जिवीत एक घर न्ही तुमगे जिवितांत तुमी व्हडले बिझनसमॅन जावन घे. तुमकां कितूले व्हडले पॅलस देखून आसूं शकता जेजूगे काम केलें जाल्यार. पूण तुमी आनी गोंय एक भाट घेवन घर काड ते नेट मारूंक कोताय ते तुमी तितू ते बांयत उतले तुमी. इतलो बाय संवसार तो सगल्यांगे चलयले तुमी. ल्हान भुरग्यांक देखून सांगूं वता नोदर मानसुया तितलो संवसार तो. एक भाट घेवपाचें, घर काडपाचें, कार जावपाचें, मोटोर घेवपाचें, 2-3 भुरगीं जालीं, हे अर्दांगे एकू भुरगीं जाता, एकू भुरगो पुरो म्हणटाय. इतलो संवसार तो बांयत बेबी आसताय तितलें तें आमगेलें. चल हेर हाल चोयचें आतां रोजरा या, पूण एक वाती भाशेन जाय सगळ्यांक उजवाड जाता तेशें कोन्न. ती वाट धांपून दवरनाकाय थिंगा मोन वचनाकाय तितूय. थँक यू होली स्पिरीट. आमेन. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका. सगलो लोक हो व्हिडिओ आयकोता तांकां तूं बरी कृपा दी. गोठायेन बरी आपलो दिसवडो तांणी जोडपाक आनीक आपलें काम कोत्ता आसतना दिसवडो जोडटा आसतना तुजें काम करपाक म्हजे भाशेन तांकांय गोठाय करपाक उर्बा दी. जशें परी तुवें म्हाका म्हजें कामूय दिलां आनीक देवाचेंय काम करपाक तुवें म्हाका विचला, तसोय सगल्यांक तूं फावो कर आनी सगल्यांक सगल्यांच्या मनाक हात लाय तीं आयतीं जावपाक हो व्हिडिओ पळय आयकोता तीं. आनीक सगल्यांक आमकां जीं आमी तुज्या मळ्यांत वावुरतात तांकां सगल्यांक आमकां कोवीड पिडेंतलीं पयस दवर. हें हांव मागतां तुज्या पुताच्या जेजूच्या नांवान आमेन. थिओदोमिराक हार्टाचें जे प्रॉब्लेम आहा तें सगळें क्लियर करून, ब्लॉक क्लियर करून तेक एक नवें जिवीत दी, लांब जिवीत दी. जेजूच्या नांवान हांव मागतां. सर्गीच्या बापा तुजे लागीं आमेन. कोलेताक शिंकपाक बरी मोत दी, बरी भलायकी दी. जोर येता तो सारको पयस कर आनीक भिंडां सोतायता ती सारकी बरी कर. हें हांव मागतां तुज्या पुताच्या जेजूचे नांवीं सर्गीच्या बापा आमेन. क्रिसाक लंडनाक काम बरे भाशेन दवर आनीक ताजी भलायकी बरे भाशेन दवर आनी ताजे पागार वाडय आनीक चडय आमेन. हें हांव मागतां तुजे लागीं बाप्पा सर्गीच्या बापा जेजूच्या नांवान आमेन. सर्गीच्या बापा जेजूच्या नांवान हांव मागतां सुकराचे फामिलीक बरे भलायकेन दवर आनीक तांकां तुजे कृपेन आनीक मोगान वाडय. सगल्यांक आदार जाता ते भाशेन आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव मागणें कोत्तां तुका. जेसीक एलिटाक ट्रेवराक जोकींक वॉलेटाक लंडनाक एक बरें काम दी जायत्या पगाराचें तांचे घराचे लागीं आनीक व्हडले कंपनींत आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव मागणें कोत्तां तुका. हेंड्रीक बेगीन बोटीर वचपाचें कर आनीक ताज्या ऑफिसांत जी कोण लोक तांकां कामाक विजा धाडटा, कॉन्ट्रॅक्ट धाडटा तांकांय तूं हात लाय आनीक तांकां आयतीं कोरी तेजें काम बेगीनूच सुरू जावपाक आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव मागणें कोत्तां तुका. जॉन्सीक आनी ताजे फामिलीक सगल्या बऱ्या देण्यानी भर आनी बरे भलायकेन दवर आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव मागणें कोत्तां तुका मोरयाणाचे कुटाक आनीक कुडीक बरी गोठाय दी आनीक मोरयाणाचें कान सारकें उक्तें कर. तुजें उतर आयकपाक कान तिचें सारकें उक्तें करून
ती एक आयती कर आनीक तेन आपल्या कुटुंबाक सगल्यांक तुजे सुरक्षेन हाडपाक तूं तेक फावो कर हें हांव मागता तुज्या पुताच्या जेजूच्या नांवान आमेन. जेजूच्या नांवान बापाय हांव मागणें कोत्ता तुका जोखी आनी जिपोटाक तांचे दोगांयच्या फामिलीक तूं आशिर्वादान आनी तुजे कृपेन भर. आमेन. अ, जेजूच्या नांवान बापाय हांव मागणें कोत्ता तुका एन्ड्रूक लंडनाक 40 वरांचें दर सुमारान काम दी आनी ताचे पगार वाडय चडय. आमेन.